नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक स्पष्ट बहुमत। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, येरादारी मंत्री तशेच दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष सचदेवा हांणी दिल्लीच्या जनतेचे मानले आभार। दिल्ली वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत गोंयांत कार्यकर्ते भाजपा फुडाऱ्यांनी केलो जल्लोष। साखळे, दिवचल, पणजे वाठारात काडल्यो मिरवणुको। परीक्षेचो ताण कमी करपाक लागून दिल्लीत जातली परीक्षा पे चर्चा कार्यावळ। सोमारा प्रधानमंत्री मोदी विद्यार्थ्यां वांगडा साधतले संवाद। आम आदमी पक्षाच्यो मुखेली आतिशी कालकाजी मतदारसंघातल्यान जैतिवंत। आम आदमी पक्षाक तेको दिल्ल्या मतदारांचे मानले उपकार। पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांच्या संकल्पनेतल्यान गोय पुलीस फिटनेस रन आयोजित। मिरामार दर्यादेगेर राज्यातल्या 800 पुलिसांनी 5 किलोमीटर सर्तीत घेतलो वाटो। आता खबरो विस्तारान। पुराय भारत देशाचे लक्ष लागून आशिल्ल्या राजधानी दिल्ली हांगा अखेर भाजपान झेंडो फडकायलो। भाजपा पक्षान पुराय ताकदीन वेंचणुकेत प्रचार केल्लो ताचो फायदो जाला। 27 वर्सां उपरांत जैतिवंत जाल्ल्या भाजपाची ताकद आता दिल्लीतूय वाडल्या। आम आदमी पक्षाच्या काळात वाडिल्लो भ्रष्टाचार आणि भाजपान दिल्लीच्या लोकांक दिल्ली आश्वासना हाका लागून भाजपान ही वेंचणूक 48 सुवातांचेर जिखल्या। 27 वर्सां उपरांत भाजपाक दिल्लीत यश मेळिल्ल्यान भाजपा कार्यकर्ते आणि फुडाऱ्यांनी ढोल वाजोवन खोशी मनयली। एकमेकांक मिठाई दिवन जैतिवंत उमेदवारांचे व्हडा दबाज्यान स्वागत केले। दिल्लीच्या जनतेचे आभार उक्तायतना भाजपाक मेळिल्ले यश हे पुराय दिल्लीच्या जनतेचे आसा। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उदरगतीच्या दूरदृष्टीक लागून भाजपाक हे यश मेळ्ळा अशे दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवा हांणी सांगले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और विश्वास की जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को एक तरह से आत्मसात किया है और भरोसा जताया कि दिल्ली भी विकसित राजधानी बनेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी जीत है। दिल्लीच्या जनतेक भाजपा दिल्ल्या पाठिंब्या खातीर आपूण आभार मानता। फाटल्या खूप वर्सां सावन दिल्ली संकटात आशिल्ली। दिल्लीक जगातले सुंदर आणि प्रदूषण मुक्त शार करपाचे आमचे ध्येय आसा। दिल्लीच्या जनतेन भाजपाचेर दवरिल्लो विश्वास आमी उणो करचे नात अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगला। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी और हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। ह्या इतिहासीक अशा जैतयता खातीर आपूण दिल्लीच्या जनतेक नमन करता। जनतेन दिल्ल्या आशीर्वादाक लागून तांचे उपकार मानता। दिल्लीची उदरगत करपा खातीर, लोकांची जीण सुधारपा खातीर तशेंच विकसीत भारता खातीर दिल्लीची भूमिका मुखेल आसतली। ताका लागून आमी जनतेक केन्नाच वाऱ्यार सोडचे नात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लीच्या निकाला उपरांत ट्विट संदेशात सांगले। सेगीत फटीच्या आश्वासनाक दिल्लीची जनता बळी पडची ना हे निकालान दाखोवन दिला। केजरीवाल हांणी दिल्ली आश्वासना फटीची आशिल्ली। तांणी केल्लो भ्रष्टाचार आणि दिल्लीच्या जनतेची लूट हाका लागून जनतेन भाजपाचेर विश्वास दवरलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला एक आदर्श राजधानी म्हणून दिल्लीची उदरगत जातली अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या ट्विटात सांगले।
कालकाजी मतदारसंघातल्यान वेचून आयल्या उपरांत आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी हांणी जनतेचे आभार मानल्यात। आम आदमी पक्षाचो जनादेश मान्य करता, आमकां सत्ता मेळ्ळी ना हे आपूण स्वीकारता आणि जनतेन दिल्ली मतां हांचोय आदर करता अशें आपाच्यो फुडारी आतिशी हांणी वेंचणूक निकाला उपरांत सांगले। मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयल्या उपरांत गोयात भाजपा कार्यकर्त्यांनी आणि फुडाऱ्यांनी जल्लोष केलो। दिवचले साखळे पणजे हांगा कार्यकर्त्यांनी मिरवणुको काढल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपाक मेळिल्ले यश हाका लागून आपूण दिल्लीच्या जनतेचे आभार मानता। आम आदमी पक्षान केल्ले घोटाळे जनतेन नाकारल्यात। दिल्लीच्या उदरगती खातीर भाजपाचे डबल इंजिन सरकार जनतेक दिल्ली आश्वासना पुराय करतले आणि दिल्लीची उदरगतूय जातली अशे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीच्या निकाला उपरांत सांगला। आमच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी प्रचार केलो। पयले फावटी आमकां बहुमतान दिल्ली ही भारतीय जनता पार्टीकडे डबल इंजिन सरकार आयला। त्यात मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे दिल्लीतले कार्यकर्ते, असंख्य नेते हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। दिल्लीतल्या लोकांचे हांव आभारूय व्यक्त करता। दिल्ली सारकिल्या देशाच्या राजधानीत म्हणजे जे सगळी घाण करून आम आदमी पार्टी दवरलेली ते स्वच्छ करपा खातीर लोकांनी ही संद भारतीय जनता पार्टी खातीर दिल्या। लोकांनी दाखोवन दिले की करप्शनाक हांगासर थारो ना। ज्या दिल्लीतल्या केजरीवालाच्या सरकारात जो लिकर स्कॅम सगळ्यात व्हडलो स्कॅम जो जाल्लो, तांचे मुख्यमंत्र्या सहित 5 मंत्री हे भितर आशिल्ले, त्या खातीर खंयच्याच पद्दतीत करप्शना खातीर थारो ना हे सगळ्या लोकांनी परत एकदा दाखोवन दिल्ले आसा। आमी सदांच म्हणटा की डबल इंजिनचे सरकार आसा थंयसर खूब व्हडलो विकास जाता आणि त्याच पद्दतीचो विकास दिल्लीत करपा खातीर दिल्लीतल्या सगळ्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक गुड गव्हर्नन्स दिवपा खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर ज्या दिल्लीतल्या राजधानीत सरकार आयले त्या बद्दल हांव परत एकदा म्हणजे दिल्लीकारांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि आभारय व्यक्त करता। अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीत केल्ल्या भ्रष्टाचाराचो हो पराभव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर अरविंद केजरीवाल हांणी केल्ल्या खर टिकेक दिल्लीच्या जनतेन निकालांतल्यान उतर दिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर दिल्लीच्या जनतेन दवरिल्लो विश्वास निकालांतल्यान दिश्टी पडटा अशें गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी सांगला। फाटल्या 20 वर्सां आपाच्या केजरीवालान ज्या तरेन आव्हानां दिल्ली, ज्या तरेन भ्रष्टाचार केल्लो आणि ज्या तरेन एरोगन्सी आशिल्ली, तो हो एरोगन्सीचो पराभव आसा, हो करप्शनाचो थंयचो पराभव आसा। आणि म्हणून जेन्ना जेन्ना केजरीवाल हे सगळे स्कॅम करून सुद्धा माननीय नरेंद्र मोदीजींक परत जन्म घेवपाक जाय आपल्या घडोवपाक अशें म्हणटालो, ताजें हें उत्तर आसा। दिल्लीकारांनी जेन्ना ओडून दाखयला हो एक प्रकारचो इशारो दिल्लो आसा की कोणीय करप्शन आणि दुसऱ्यात म्हणल्यार एरोगन्सी केन्नाच मानून घेवचे ना आणि आमी तुमकां तुमची जागो दाखयतले। केजरीवालान गोंयांनी भ्रष्टाचाराचें रोपटें रोयलें आणि त्या वेळाचेर त्या केजरीवालाचो त्याच वेळाचेर अंत आसा हो सगळ्यांक खबर आशिल्लो, तो सुरू जाल्लो आणि तो आतां आमी सगळ्यांनी पळयला। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। देशातल्या विद्यालयांची परीक्षा लागी पाविल्ल्या कारणान विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचो ताण घेवचो न्हय म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा ही कार्यावळ सुरू केल्या। या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान शिक्षक, पालक हांच्या वांगडा प्रधानमंत्री संवाद साधतात। या कार्यावळीची 8वी आवृत्ती 10 फेब्रुवारी ह्या दिसा नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक तणावमुक्त अभ्यास करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो यत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान केला। ताका लागून राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी सोमारा दिसा ह्या कार्यावळीत वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पूरे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए मंडे के दिन 10 बजे कर रहे हैं। मैं पूरे गोवा के सभी स्टूडेंट्स को आह्वान करता हूँ कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अटेंड करें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन बच्चों को उत्तेजन देने वाला है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करने वाला है, किस तरह से परीक्षा के प्रेशर से हम आगे जा सकते हैं या परीक्षा के दिन जो प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर उससे बाहर कैसे आ जाए, इसी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा के लिए मार्गदर्शन रहता है। मैं इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और गोवा से 100% बच्चे सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। डिसेंबर 2026 मेरेन राज्यातली सगळी मुणकार प्रकरणां निकालात काडटले। घराभोवतणी 5 चौखंड मीटर वाठारांत संडास बांदपा खातीर भाटकाराची परवानगी घेवप गरजेचें ना। मुणकारांक भिवपाची कांयच गरज ना अशें निवेदन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत केलें। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी मांडिल्ल्या एका खासगी थरावाचेर जाल्ल्या चर्चेक मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिल्या। मुणकार जो ओरिजिनल मुणकारा तेका लायट, उदक आणि टॉयलेट पंचायत एरियेन तेका जर 5 मिटराच्या भितर जर टॉयलेट बांदपाक जाय भाटकाराच्या एनओसीची गरज ना, भाटकार इचरू शकना। आता तो एक भाव आसलो 2 घरां दुसरें घर बांदला, दुसरें घर तेच्या मुणकाराच्या इतूर पडना म्हणून कदाचित जाय पडटा तेका। बट ओरिजिनल जो मुणकार आसा ताच्या घर इवन दो मुणकारियल ऑर्डर पास जावंक ना, अदर रायट्सान तेजें नाव आसा सुद्दां, लायट, उदक आणि टॉयलेट हेका तेची गरज ना। आमचो तर टार्गेट आसा, हांव सरळ सांगता की मुणकारियल जे आसा पयलीं सगळ्या जाणांनी एप्लिकेशन घालची, कोणाकूच घालूंक अजून कोणी आडोवंक ना। आमी जाता आसत जाल्यार डिसेंबर 2026च्या पयलीं सगळी 100% क्लियर करपाची तयारी आसा। 100% आमी क्लियर करता। त्या खातीर भाटकारांक भियोनाका म्हणून सांग, भाटकारांक भियानास तर घाल म्हणून सांग, मुणकारांनी घालची एप्लिकेशनां ताका क्लियर करचे पडटा। हे सगळें सांगल्या उपरांत हे सरकार सपोर्ट म्हणजे मुणकारीचो ऍक्ट आसा पळय तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा। गोय सरकाराची अर्थीक स्थिती घटमूट आसा। सरकाराक भायल्यान रीण काडपाची मर्यादा 4000 कोटी रुपयांची आसा, मात सरकारान फकत 1500 कोटी रुपयांचेच रीण काडला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल राज्य विधानसभेत दिली। गोवा विधेयक 2025 सभाघरात मांडल्या उपरांत ते उलयताले। नीती आयोगान सरकाराच्या अर्थीक परिस्थितीचेर समाधान उक्तायला अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। बजेट फाटले फावटीच्या पेक्षा हे एक्स्ट्रा पैसे खंयच्यान येयले? हरशी अदरवायज जाल्यार रीण काडटलो काय कितें, कितले रीण आनी काडटलो हे सदोदी तापोवन विचारतलो येलोवपी। ही फावटी विचारले ना, ताका खबर आहा हांव रीण काडचोच ना, कारण म्हजी लिमीट आसली 4500 कोटीची। हांवें रीण काडला 1050 कोटी। हांवें रीण काडून सरकाराचेर कर्ज करून दवरूंक ना, हांव ताका सांगता। फाटलेय फावटी म्हजी लिमीट आसली जवळपास 4300 कोटी, हांवें रीण काडला फक्त 2500 कोटी, ते बी कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर। त्या खातीर एकदां मनीस खंयच्या खंय बाकीचे सगळ्यो गजाली उलयत आसा आनी त्या खातीर हांव डिटेलान
म्हणजे फायनान्शियल हेल्थ राज्याची कितली बरी आसा आनी कशी आसा ती सांगता. कारण फायनान्शियल हेजेर सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलयता आसतना मुळात प्रत्येकाचो मुद्दो पयलो होच आसतालो की पयशे खंयच्यान येतले. क्लियर कट जेन्ना सांगलें की हे फावटीचे पयशे जे आसा पळय न्ही हे एडिशनली आमकां जवळपास 300 कोटी रुपया केंद्र सरकाराच्या डबल इंजिना कडल्यान आयल्या आणि त्याच बरोबर म्हणजे आमकां स्पेशल असिस्टंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी हॅव रिसिव्ड इट इज 1185 crores आणि एडिशनली 300 कोटी एक्सपेक्टेड जे आमकां आशिल्ले 2025. म्हणजे हे फावटीची फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो नीती आयोगान डिक्लेअर केलो गोवा थर्ड आयलो ही गोयची अचिव्हमेंट आसा. विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी 2022 आणि 23 वर्सां खातीर सभाघरांत सादर केल्लो PUC म्हळ्यार सार्वजनीक उपक्रम समितीचो नियाळ सभाघरांत 30 आड सहमतांनी भायर मारलो. विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी हो नियाळ सभाघरांत सादर केल्लो. सभापती रमेश तवडकार हांणी समितीचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्या कारणान तो न्हयकारला अशें सांगलें. त्या उपरांत जाल्ल्या मतदानात हो थाराव 30 आड सहमतांनी भायर मारलो. रिपोर्ट 30/6 भायर मारलो. दोन दिसांच्या राज्य विधानसभा अधिवेशन काल राती 9:30 वरांचेर सोंपले. सभापती रमेश तवडकार हांणी सभाघरांत जाल्ल्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. अधिवेशन काळात सहकार्य केल्ल्या सगळ्या घटकांचे तांणी उपकार मानले आणि अनिश्चित काळा मेरेन सभाघराचे कामकाज तहकूब केले. फेब्रुवारी 2025 या तारखेक सुरू जाल्ल्या गोंय राज्य 8व्या विधानसभेचे 8वें अधिवेशन सोंपतना 15 वरांचा कालावधी समारंभाचे म्हत्वाचे आणि अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. हे अधिवेशन माननीय राज्यपालाच्या अभिभाशणान सुरू जालें. त्या उपरांत माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभाघराच्या पटलाचेर दवरली. ह्या अधिवेशनात 46 तारांकीक प्रस्न आणि 191 अतारांकीक प्रस्न अशे वट्ट 234 प्रश्ना खातीर सुचोवण्यो आयल्यो. 46 प्रश्न स्विकारले आणि 5 तारांकीत प्रश्न तोंडी जापतली. उरिल्ले 41 तारांकीक आणि 191 अतारांकीक प्रश्नाच्यो जापो सभाघराच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल 2025 सभाघरांत मुखार मांडलो आणि तो संमत केलो. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं. बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है. इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर. और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा. सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडल्या सप्तकांत 10 ते 13 फेब्रुवारी मजगती अमेरिका आणि फ्रांस राष्ट्राच्या दौऱ्यार वतले. अमेरिकेंतल्यान भारताच्या नागरिकांक धाडल्या उपरांत मोदी हांचो अमेरिका दौरो महत्वपूर्ण थारतलो. भारत आणि अमेरिका तशेंच फ्रांस ह्या देशां मजगती संबंद वाडोवपा खातीर हो दौरो निश्चितपणान यशस्वी थारतलो अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां.
पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू केल्लो गोवा पुलीस फिटनेस रन ह्या उपक्रमाक आयज राज्यांतल्या पुलिसांचो बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। पणजी पुलीस उपअधीक्षक आणि पणजी पुलीस ठाणे हांच्या जोड पालवान मिरामार दर्यादेगेर 5 किलोमीटर अंतराचेर गोवा पुलीस फिटनेस रन जाली। हेल्दी कॉप्स सेफर स्ट्रीट हे ब्रीद वाक्य घेऊन राज्यभरातल्या 800 पुलिसांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। कुंभार जुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी 5वो बावटो दाखोवन हाका सुरवात केली। ह्या वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, पुलीस उपमहानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय, उत्तर गोवा पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दक्षिण गोवा पुलीस अधीक्षक टिकम सिंह वर्मा, पणजी पुलीस उपअधीक्षक सुदेश नाईक, पणजी पुलीस निरीक्षक विजय कुमार चोडणकार हाजीर आशिल्ले। ही रन पुराय करपी पयल्या 10 जैतिवंतांक इनामां भेटयली। कारण मनशाक जर फिटनेस जर दवरतलो जाल्यार खरोखर जी खरीच गरज आनी आमचे खरोच DGPन आमच्या बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा। कारण हे फिटनेस जर दवरले तांकां पळोवन बाकीच्याय लोकांक उमेद येता आनी जर मनीस जर फिट जर रावतलो जाल्यार सातत्यानी मनशान खरोखरच तेजेर ध्यान दिवंक जाय। एक डायट करूंक म्हणजे जेवणाचेर बरें म्हणजे हेल्दी फूड जेवपाक जाय, 8 वरां न्हिदोंक जाय। त्याच बरोबर जवळ अशी फिटनेस एवरी टायम 15 दीस किंवा म्हयन्यांनी ही दवरूंक जाय आनी एवरी डे एक्सरसाइज करूंक जाय। फिजिकली जर फिट उरतलो आनी स्पेशली पुलीस आमचे गोंयचे पुलीस जो इतले फिट आसा खरोखरच आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता। कारण सातत्याने मुख्यमंत्री आणि आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी फिट इंडिया म्हणून तेणी एक प्रोग्राम दवरलेलो आसा। आमकां खूब सांगपाक खोश भोगता की अशे प्रोग्राम जावन मनशाचें हेल्थ फिट उरता। पुलिसांचो फिटनेस बरो उरपाक लागून गोय पुलीस फिटनेस रन ही संकल्पना मुखार दवरल्या। ह्या कार्यावळीत पुलिसांचो व्हडा संख्येन तेंको मेळ्ळा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचोय ह्या कार्यावळीक सहकार्य मेळ्ळा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगले। गोवा पुलिस को फिट करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, जिसमें फिजिकल फिटनेस भी मेंटल फिटनेस भी दोनों ही शामिल है। और पुलिस का काम बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है और इसलिए फिट फोर्स बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अभी जैसे आज के रन का हम लोगों का जो स्लोगन है जिसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिट पुलिस एंड सेफ स्ट्रीट। तो इसलिए और जैसा हम सब लोगों को मालूम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फिट इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम सब लोगों की कोशिश ये है कि जितने भी हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं उन सबको फिट किया जाए। ऑनरेबल CM का भी हमेशा ये एम्फेसिस रहता है कि पुलिस को फिट बनाया जाए। मुखेलमंत्री पुलीस महासंचालक हांच्या फुडारपणाखाला आयोजित केल्ली पुलीस फिटनेस रन कार्यावळ पुलिसांक फायदेशीर थारल्या। पुलीस फिटनेस रन ही कार्यावळ पुलिसांक खातीर गरजेची आसा अशें उत्तर गोय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगले। आज हमने DGP सर की डायरेक्शंस के अंडर, ऑनरेबल CM सर की डायरेक्शंस के अंदर काफ़ी फोकस किया जा रहा है गोवा में फिटनेस पे, पुलिस में स्पेशली। सो टुडे एक हमने 5 किलोमीटर्स का रन ऑर्गेनाइज किया और मीरामार बीच। इसमें इट वाज अ एक्सरसाइज जिसमें फिटनेस भी प्रमोट की जाए और साथ में टीम बिल्डिंग, और क्योंकि बहुत बार हम स्टाफ से मिलते हैं और सब लोग मिलते हैं और एक ही तरीके की बातें करते हैं अबाउट पुलिसिंग एंड ऑल्सो दिस इज़ एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वेयर ऑल स्टाफ कैन कम टुगेदर एंड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड इट हेल्प्स अस कि जो भी हमें टास्क दिए जाए उनको एक अच्छी टीम की तरह हम एग्जीक्यूट कर सकें। पुलीस फिटनेस रन ही कार्यावळ पुलीस खात्या खातीर उर्बा दिवपी आसा। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आणि पुलीस महासंचालक हांचो हो उपक्रम पुलिसांक तेंको दिवपी आसा। पणजी पुलीस निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर हांणी कार्यावळीचे नियोजन बरेपणान केल्ल्यान ते यशस्वी थारला अशें पणजी पुलीस अधीक्षक सुदेश नाईक हांणी सांगले। बीच रन इव्हेंट बेसिकली पुलिसांक फिटनेस हाडपा खातीर, सो दॅट फिट पुलीस जर आसत, मनीस स्वता जर फिट आसत जाल्यार तो दुसऱ्याचें रक्षण करूं शकता, कळ्ळें। ह्या संदर्भान ही एक 5 किलोमीटर बीच रन ऑर्गनायज केल्ली आनी तातूंत भितर सगळे गोंयचे राज्याचे सगळे पुलीस स्टेशनाचे युनिटांतले पुलीस वांटेकार जाल्ले आनी सगळ्यांनी ही रेस कंप्लीट केल्ली आसा। आनीक अशी प्रकारची रेसी आमचे DG साहेब अशें आनी घडोवन हाडपाचे DG साहेबाचो विचार आसा, सो दॅट पुलीस सशक्त जावचे, फिट जावचे, हेल्दी जावचे, सो दॅट दे कॅन सर्व द सोसायटी। आमचे PI विजय कुमार चोडणकर आसा, इन्चार्ज ऑफ पणजी पुलीस स्टेशन, आनी ताजी टीम, ऑफकोर्स हांवूय आसा तितून, नो प्रॉब्लेम, नो डावट।
पण तेणी अथक श्रम घेतले, प्लॅनिंग केले प्रॉपर आणि वेल एक्झिक्युटेड इव्हेंट ताणी घडोवन हाडलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक स्पष्ट भोवमत. प्रधानमंत्री, घरमंत्री, येरादारी मंत्री तशेंच दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष सचदेवा हांणी दिल्लीच्या जनतेचे मानले आभार. दिल्ली वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत गोंयांत कार्यकर्ते, भाजपा फुडाऱ्यांनी केलो जल्लोष. साखळे, दिवचले, पणजे वाठारांत काडल्यो मिरवणुको. परीक्षेचो ताण कमी करपाक लागून दिल्लीत जातली परीक्षा पे चर्चा कार्यावळ. सोमारा प्रधानमंत्री मोदी विद्यार्थ्यांवांगडा साधतले संवाद. आम आदमी पक्षाच्यो मुखेली आतिशी कालकाजी मतदारसंघातल्यान जैतिवंत. आम आदमी पक्षाक तेंको दिल्ल्या मतदारांचे मानले उपकार. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांच्या संकल्पनेतल्यान गोय पुलीस फिटनेस रन आयोजित. मिरामार दर्यादेगेर राज्यांतल्या 800 पुलिसांनी 5 किलोमीटर सर्तीत घेतलो वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.